A39. संगता संयम बापा तुझे समोर आटोमच्या उपकार दौडावला सोर जिंगे अंकार कुरपेन केलाय सत्कार पुवे स्नानान तुझी भुरगी जाल्या पुवे संज्ञाच्या देण्यान भल्या पुवे सभेचे साधे जाल्या पुवे संच्या तुझे लागे जाल्या. आयच्या मिसाचे तसमा हे पर्यंत आसात. लिडिया फर्नांडीस, डॉक्टर शारोन, मनीषा पत्रावो, स्टेफानिया सिरिल, शार्मिनी एंड शारमन रोड्रिगस इन सकट मिसा देवाकार जावन दिल्यांत. फर्नांडीसाच्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सोर संध्या बसोत मिस दिला जरम रोड्रिगस. आज आसऱ्याच्या निवास सकाळींचे ब्रेकफास्ट शारमन रोड्रिगस हांचो आमी उपकार बावडटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. देवाचे राज आनी ह्या देवाचे राजाची पटलाव करचो तितले सलीस न्हय म्हणून सोम्याची उतरां आज आमकां आयको मेळटा. तरी देवाची विशेष सकत आनी कृपा देव आमकां केदाळारी दिता. ह्या बसत ताचेर पातयेणी दवरून विश्वास आमी दवरून हे मिसाच्या बलिदानान हजार जावया आनी मागया. हे बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया. आमी सांगाता उसार म्हणया हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा मुसलम्या संता मनाची चिंतन सारून वायट धरून आनी बरे सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्या सुदार संकार मोरयेक सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसलम्या देवालागी विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. प्रार्थोया. आमच्या तसमा खातीर आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसा नासलेली वर्ती देणी तुवें तयार केलाय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. मनशा पुता, अवचित हांव तुज्या दोळ्यांचो आनंद तुजे तोंड काडून व्हरतलो. पूण तूं विळाप करिनाका, रडनाका, दुखां गळयनाका. मोनेपणी हुस्कान सुस्कान सोड. मेल्ल्या खातीर रुदान करिनाका. तकलेक रुमाल बांद, पांयांक वणो घाल, तुजे काड दांपिनाका. दुखाचो उंडो खायनाका. सकाळीं हांवें हें लोकांक सांगिल्लें आनी सांजेर म्हजी बायल मेल्ली. दुसरे सकाळीं म्हाका फरमायिल्लें तें हांवें केलें. लोकान म्हाका म्हळें, तूं करताय ताचो अर्थ कितें म्हूण तूं आमकां सांगिनाय? हांवें जाप दिली. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. इस्रायेलाच्या घराण्याक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुमचे सक्तीची वडवीक, तुमच्या दोळ्यांचो संतोष आनी तुमच्या काळजाचो अत्रेक जावन आसलेलें म्हजें मंदीर हांव बेश्टायतलो. तुमचे फाटल्यान तुमी सोदल्यात ते तुमचे पूत आनी तुमचे धुवो तलवारीन मरतली. तेन्ना तुमी हांवें केलें तशें करतल्यात. तुमी तुमचे काड दामचे नात वा दुखाचो उंडो तुमी खावचे नात. तुमचे रुमाल तुमच्या तकल्यांचेर आसतले आनी तुमच्या पांयांक वणो आसतल्यो. तुमी विळाप करचे नात वा रडचे नात. बगार तुमच्या कोटेपणाक लागून अशें एजेकिएल तुमकां हे खुणा जातलो. ताणें केलें तशें तुमी करतल्यात. हें घडतलें तेन्ना हांव सर्वेस्पर देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे उडपकार. श्लोक. तुमकां जन दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जन दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमकां रचलेल्या त्या कोटपाक तुमी विसरल्यात. तुमकां जन दिल्ल्या देवाचो तुमी आतां उगडास काडिनात. सर्वेस्परान हे सगळे देखले आनी आपल्या रागाच्या जालान आपल्या भुरग्यांक ताणें भायर घाले. श्लोक. तुमकां जन दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजे मुखामोळ तांचे तावन हांव लिपयतलो आनी मागीर तांचें कितें जाता तें पळयतलो. कित्याक निसावन ती एक कापाटी संतत, विश्वासीपण कितें म्हूण नेनासली भुरगीं ती. श्लोक. तुमकां जन दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. फटकिऱ्या देवाक लागून तांणी म्हाका सलवयला. कांयच करूंक जाय नसलेल्या बोंब्या धर्मान म्हजो राग पेटयला. देखून पळसानय तसल्या लोकांक घेवन हांवें तांकां सलवयता. बूद नसलेल्या राष्ट्राक धन तांचोय राग हांव पेटयता. श्लोक. तुमकां जन दिल्ल्या देवाक तुमी विसरल्यात. उद्गार. आपूण दुर्बळी मनसान आसा ती कितली बागी, कित्याक सर्गींचे रास करेस तांचे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरन फुडें गेलो. तशें म्हणटाना एकलो जेजू सरसी येवन अशें सवाल करी लागलो,
मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, बरें, कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो म्हणलो एकलोच देव. पूण जिवितांत रिगोंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेश पाळ. ताणें विचारलें, खंयचें तें? ताका जेजून सांगलें, जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, पोटसाक्स सांगिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी तुजो मोग करत्याय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. तो तरणाटो म्हणालो, हे सर्व उपादेश हांव पाळनायलां, आनीक सडीत हांवें कितें करीत जाय? जेजून ताका जाप दिली, संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसल्यार वच आनी तुजें आसा तें वीक आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून तो तरणाटो कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो, कित्याक येतेश्ट आस्त बदीक ताका आसलें. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. संवसाराचो पयलो बिलियाधिपती म्हणटा आमी, अमेरिकाचो जॉन डी रॉकफेलर. ताच्या 28 वर्सां प्रायर तो अति व्हड एक ग्रेस्त मनीस जावंक पावलो संवसाराचो. आनी तेलाच्या कंपनीचो तो एक मालक आनी प्रोड्युसर जावन आसलो. 31 वर्सां प्रायर, 31st प्रायर ताची रिफायनरी, ऑयल रिफायनरी संवसारांत नांवाडीक जावंक पावल्यो. आनी 38 वर्सां प्रायर, 38 वर्सां प्रायर अमेरिकाच्यो 90% तेलाच्यो कंपनी ताच्यो जावंक पावल्यो. आनी अशें येदो व्हड ग्रेस्त मनीस हो जॉन डी रॉकफेलर जावन संवसारांत नांवाडीक जाल्लो. ताच्या 53 वर्सां प्रायर ताका पिडा आयली. पिडा आयली इतली खावंक जावना, बिस्कीट आनी दूद मात्र पिवंक जातालें. अशें तो कठीण अस्वस्थ आसल्या वेळार एका पांतेर ताका एका सपनांत म्हणले बरी ताका एक विशय समजलो. तो विशय खंयचो गे म्हळ्यार सगळें तुजें कितें आसा पळया तें दुर्बळ्यांक दी. आनी ताणें त्या घडये, त्या दिसा ताणें एक निर्णय घेतलो. एक कितें केलें म्हळ्यार द रॉकफेलर फावंडेशन म्हणून एक संस्था ताणें घडलो. आनी त्या संस्थेंत रावन ताणें जायत्या लोकांक चॅरिटी दिली, बरेंपण केलें, विविध संस्थांक ताणें आदार दिलो. आनी अशें इतली ताणें कुमो करूंक ताणें सुरवात केली की ताची भलायकी बरी जावंक पावली. ताची भलायकी बरी जाली आनी तो मोरता म्हूण जाल्लो. 98 वर्सां प्रायर तो मेलो. मोगाच्यान आज हें घडीत कित्याक सांगता गे म्हळ्यार आज एकलो तरणाटो जेजूक मेळोंक आयिल्लो. सासान जिवीत जोडिची जाल्यार हांवें कितें करीत गे म्हणून ताका एक आशा आसली सासान जिवीत जोडूंक. पूण एक आडखळ ताका जावंक पावली. आनी जेजूच्या उतरांनी आमकां कळटा, तुका तुजे कडेन आसलेलें तुज्या दुर्बळ्यांक वांट, दुर्बळ्यांक दी. आनी तो तरणाटो कंतिश्ट जावन जेजू कडेन आयिल्ल्या मनशां पैकी कंतीन गेलो एकलो मात्र. वो कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो कित्याक ताचे कडेन जायतें आस्त बदीक आसलेली. आनी अशें मोगाच्यान आज हो विशय आमच्या मुखार दवरला. आमच्याय जिवितांत खंय पळय आमचे कडेन जायते संगती आमची मौत व्हरता, तें आमकां सासान जिवीत जोडूंक शकता गे म्हणलें आमी आमकां पळयचें.
लेस लागेज मोर कम्फर्ट म्हणून आमी म्हणटा. एक लागेज मस्त आसल्यार 7-8 बॅगां आसा जाल्यार पयन करूंक सुलाभ न्ही. तशेंच आमच्या जिवितांत जायते संगती आमी आमच्या आशेच्यो आमी वोवून जियेता जाल्यार आमच्या कुडीकी भलायकीकी बरें न्ही, आमच्या आत्मीक जिविताकी बरें न्ही. ह्या पासून आमी उडास दवरया. आमची कंत बेजाराय कितें पर आसा हें सगळी आमकां उणें जाय जे सोडीचे जाय तर म्हज्या जिवितांत म्हज्या सोम्याक हांवें स्विकार करूंक जाय आनी ताचो हांवें फाटलाव करूंक जाय. ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. C10. कांगे सोम्या काणिका मोगळ तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवांचो भेटयता बापा बाळ नागाचो अर्पिता तुका गुर्दो मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ताको प्रगती तू आमकां. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता सारकें आमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या गणांतले महिमेक आमच्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. प्रेतीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिविताचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Pavitra सर्वेस्पर तू सर्गाने संसार भला तुझ्या वैभवा ओ सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओ सर्गे तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्या कुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंटो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची.
तेच परी जेवण जोतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगात. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारू तेणें हे म्हज्या उडासा करात. बावटसो गुट परगटुया. तुझ्या गोडसानी पुनर्जीवन पुनर्वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोया. संसाराच्या सर्वंदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी सुडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगत सवतल्या समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गातीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माय सांगाती भगवान जुसे तिसपती, भगवान धर्मदूत, भगवान सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान शिकयले मागणे आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक आमी शांती मागया. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर.
ओ जेसू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभागी सम्यातले मुझे क्षमा पावना पुंच स्तोत्रास आम्हाला भलायकी मेळटली. D26. Semyatuka Singhatrita Vinyak tuja Haura kundrauta Swagatuka Awastita Jivit mujhe Samarpita Jiva vunda Tujhe vidivsa जीवितांचे तू नंदन करसो सस्मिक सुका वरून पावसो सस्मिक सुका पावसो सोम्या तुका सेवकत्रिता इन्याक तुझ्या हावरा कोण रावतात स्वागतुका आवास्तिता जीवित मुझे समर्पिता सोम्या सदाय तू आमका पोसताय नितळुतकार तू दादोस करताय पाच्या सोरो वरून पायताय जिनी सुफळ करताय सोम्या तुका सेवकत्रिता इन्याक तुझ्या हावरा कोण रावता स्वागत तुका आवास्तिता जीवित मुझे समर्पिता पुण्या रूपा तुका आमी सेवता तुझे सारखे सावकाशेता निरंतरी तुझी सेवा करता तुझी सेवा करता सोम्या तुका सेवकत्रिता इन्याक तुझ्या हावरा कोण रावता स्वागतुका आवास्तिता जीवित मुझे समर्पिता जीव वुंडो तुझे विदिवसो जीवित आमचे तू नंदन करसो सस्नी सुगा वरून पावसो सस्नी सुगा पावसो
कणवळ्या बापा, त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा, संवसारान ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. श्री गुणाचे वाटे सोम्या म्हाका सरे कृपेने ज्ञान तुझ्या आत्मोसो नेटय बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुझ्या पेटय कष्टांत आसतना समोसाता पैमाचे करताना दयेन म्हाका तोरा शिरकुनाचे वाटे सोम्या म्हाका सलय कृपेते ज्ञान तुझ्या आत्मोसो मेटय बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुझ्या पेटय. सकाळची भेटवणी एजिशा देवी कालचा आजीसाची सर्वची मागणी कामाने कष्ट आमच्या पत्काच्या परिपणापासून आणि अंतरेच्या बोपोई सक्रामेता जयत्वास कलसना मिटवच्या समस्येपासून बगेन तामकाल मनेच्या कथावे कालचा मरेफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक सावन मागणेच्या पुस्तकांचे याद्यापासून आणि भावसेपान ह्या महिन्यात दाखवलेल्या याद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर्तीचे पासून एजिशा बोपोई कालचा एजिशा देव कालचा तुझे रासीव आजीसाच्या आमच्या मागण्याक आणि बरे करण्या मेळची सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव कशी व्हरता. सोम्या जेसू तुझ्या बोदैवी काळजी सुसाय राग आमच्या बोबगे पाप सेवा जातो तो उसवाड गटायनी सावन. म्हज्या देवा म्हजे सेवा हांव तुझ्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करी नमस्कार करता उर्दू सोकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलाय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलाय म्हूण आसपयान सांबाळलाय म्हूण जशी बरी राह दिली तसो बरो दीस दिसायबा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता. म्हजी चिन्नां म्हजी सर म्हज्या आयच्या दिसाची कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुझ्या वडा मना म्हज्या बदकाच्या परिपणा म्हज्या जेजू तुझ्या कुर्साच्या कश्टांच्या आणि मनाच्या पन्यापासून बक्षी म्हजी समरेस बदका म्हज्या बदकांची कागूळ कर. देवा पवित्रत्म्या ही सेवा तुझी कृपा आजी दिसा पदकांतामेपणान समच्या तुझे उपदेश सांभाळू म्हज्या गैरे पाळू म्हज्या बदकांची कागूळ कर म्हाका बदक्या बक्षी. बावाटचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवात एक सण बाप पूत आणि पवित्र म्हणून हांव दिसत म्हणता तुझो दैविक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पातका खातीर मेलो आणि जिवयांची आणि मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणता. ही सता आणि कॅथोलिक पळय सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणता आनी मुसारता कित्याक तू सत सत आनी सवाय आणि तुवें देव ग्रापी केल्यात तू फुटायनाय वा फुटून फडानाय ह्या भावार्थान जीव आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. परवशीचे विधान सर्वेस्परा देवा तुझे सगोपेन सर म्हज्या बदकाचे बोगसाणी आणि जिणे उपरांत सस्तीक सुख सोडतले म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आणि तुवें ते बसयला या भरोशान जीव आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचे विधान
सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्यांचोय हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व सुप्रासर मोग फावो जाल्या देवाक हांवें आत्मान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातळ करिना म्हूण आनी पातकांचे समय सुलिताले म्हूण ती निश्चय करता आमेन. समयच्या भुरग्यान बरे बरे काबार हाडले आनी पवित्र आत्मे वरवीं ते गर्भे जाले नमान बरे कृपन बरले तुझे सांगाता टाइम भितर तुमचं देव आणि संदेह फॉल तुझे खुशी चेंजेस भगवती मरिया देवाची माय अमोपिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले स्मेची साकर तुझे ससुद्ध परमने मुसतैसा नमान बरे कृपन बरले तुझे सांगाता टाइम भितर तुमचं देव आणि संदेह फॉल तुझे खुशी चेंजेस भगवती मरिया देवाची माय अमोपिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि तेव्हा सोपूत मनी झालो आनी आमच्या मुदेची येलो नमान बरे कृपन बरले तुझे सांगाता टाइम भितर तुमचं देव आणि संदेह फॉल तुझे खुशी चेंजेस भगवती मरिया देवाची माय अमोपिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवती देवाची माय अमोपसोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थना या बुड्यान बिरकोबा दिल्यावरवी त्याच्या प्रतांनी सामन घेतलेल्या आम्ही सण झाल्या त्याच्या कष्टाने कशावरवी जनपणाच्या आनंदा कमी फौशी त्याच्या कृपा आमच्या तस्कराने वत मला मी मगताव त्याच ख्रिस्त आमच्या समेवात आमेन. महिमा पाक आणि पताक आणि पवित्रज्ञा जसं आधी तसं आता आणि स्नान सर्वदा आमेन. महिमा पाक आणि पताक आणि पवित्रज्ञा जसं आधी तसं आता आणि स्नान सर्वदा आमेन. महिमा पाक आणि पताक आणि पवित्रज्ञा जसं आधी तसं आता आणि स्नान सर्वदा आमेन. देवगल्या बुडव्या मुसरज्ञा सुरक्षित म्हाका दिला तुझ्या बेन म्हजी मोतच वाडाय माराक सांभाळ आणि सलय आमेन. जिबलेवाचे मागणे सगळींच्या बापा तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्तांचा भावातय तुवें आमकां दिलेलो भावाट आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जळयलो सेवेचो दिवो तुझ्या सरींच्या राजाच्या येण्या आमचो भागी यात्रेक परत जागृत करू तुझे कृपा गातात नासतना स्वार्थाचे बी पोषण करतले जावन रूपांतर करू एक नवो सर्ग आणि एक नवी पृथ्वी असं आमच्या खंडीत बरवशान मनुष्य कुळाने सगळे सृष्टीतय ते बी रूपांतर हाडू तेन्ना वायटाची सकत बुद्धी नासतली तुझी महिमा ससना परसळतली जुबलेवाची कृपा बरवशाची यात्रिका जावन आसल्या आमच्या थंय सर्गीच्या दिव्या देवशी अत्रेक नवो करू तीच कृपा सगळ्या पृथ्वेक आमच्या सर्वंदरचो आनंदाने समाधान पसारू ससनाक आशीर्वादी जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा भोगलाप जावं. मुघाड पुत्रा सोवेन आमकां मरे आशीर्वाद दी आमकां भगवान कुर्सीचे कुरवेन निवार आमकां आमचो देवा आमच्या निस्मानांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.